पावसा पयलीं हे जे एक्झिस्टिंग नल्लाज आसा पयलींचे तातूंतसून मेजर उदक पावसाचें उदक फ्लो जाता ते क्लिनिंग प्रोसेस हो वर्सान वर्स जाता। ह्या वर्सा आमी बेगीन स्टार्ट केला कित्याक लास्ट टायम आमी पळयलो की खूब पावस पडिल्लो, म्हणजे एक्सेसीव पावस जाल्लो, डबल पावस जाल्लो आनी तरी सुद्दां WRDन हांणी बरें काम केल्लें म्हणून खंय तरी आमचे बुट्टी येवना आनी फ्लडिंग जावना। ते ह्याय वर्सा तशेंच जावचें आनी त्या खातीर आमी पयलींच म्हणलें एक 8 दीस पयलीं आमी स्टार्ट केलां। सो हांगच्यान जितले ह्या बायणा सायडींतल्यान जितलें उदक येतलें मेस्ता वाड्यार उरलें थंयच्यान ते काप्रेश्वरा कडेन जॉयन जावन ते फुडल्यान गोवा शिपेडा कडल्यान ते भायर वता आनी त्या खातीर हे सगळे चॅनल्स क्लीन करप आनी पावसाचे पयलीं आमी रेडी जावप पावसा खातीर। कित्याक पावस आतां केन्नाय पडटा, पयलो आमी खंय तरी वाळपय पडलो मोठ्याक, सो ताज्या खातीर लास्ट मोमेंट रावनासतना पयलींच स्टार्ट करून हें करपा खातीर आज स्टार्ट केलां। नेत्रा एजन्सीज हें काम करता, लास्ट वर्सा ताणें बरें काम केल्लें। लास्ट वर्सा आमी खापरेश्वर देवळा कडेन एक एडिशनल एरिया आमी डिसायड केली, ताज्या खातीर आमकां खूब फायदो जाल्लो। एक मनसून प्रिपेडनेस म्हणून थ्रू WRD ताजी चडशे क्रॉस ड्रेन तुमी हाली करून काडले हांगाले, सो कितको फायदो जातलो त्याचो सिस्टम? खूब आमी क्रॉस ड्रेनचाचो फायदो आमी लास्ट पावसानूच पळयलो, जेन्ना आमकां एकूय कडेन हें जावना, म्हणजे उदक कशें आसता पावसाच्या उदकाक वाट जाय पडटा खंय तरी वचपा खातीर, नाजाल्यार ते बुट्टी येता नाजाल्यार आनी कितें जाता। सो तांकां वाट करून दिल्ल्या कारणान सगळें वेवस्थीत उदक जाय त्या वाटेन गेलें। तशेंच क्रॉस ड्रेन आमी आतांय मारल्या आनी 3 मारल्या, सो अशें करून एक एक करून पुराय वास्को भितर उदकाक वेवस्थीत वाट दिवप हें आमी प्लॅनिंग करतात। राजीव खंय तरी रेल्वेचे थ्रू एडिशनल फॅसिलिटीज तुमी घेवपाचे आसलेले नल्ला कडेन थोडे कडेन, कितें कशें चालू आसा काम? आमी जो नल्ला आतां बांदतात ते थोडो रेल्वे लँडारूच येता आनी आमी जो आतां रोडूय बांदता, म्हणजे रोड वायडनींग म्हणटात, हो रोड आमचो सगळो वायडन जातलो, ताकाय बी आमकां रेल्वेन अरावंड 4 मीटर तांचे लँड दिल्ले आसा, ती NOC आमचे कडेन आसा। सो रेल्वे आमकां पुराय कॉपरेट करता सगळ्या गोश्टींनी, इवन नल्ला क्लिनिंगाच्या टायमान तांचो पुराय सपोर्ट आसता। ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सेंट्रल एजन्सीज आसा त्यो आमकां बरो सपोर्ट करता। एक बऱ्यापैकी लँड ताणें आमकां हे रोड वायडनिंगाक दिल्ले आसा, सो तांचें हांव देव बरें करूं। थोडे लो लायंग एरियान तुमी लास्ट टायम थोडे वॉटर बॉडी डिसिल्ड केल्ले, ते एफर्ट परते करपाचे जावं नाही करतले, त्या खातीर लो लायंग आतां एकूच बेलाबाय एक एरिया आसा थंय मातशें तांची हायट हेंच लो आसा, खूब घराची हेंच कितलेंय आमी केलें जाल्यार ती घरां एक तर ती घरांची हायट रेज करपाक जाय, नाजाल्यार पट्टूकूच रोखडेंच उदकाक एक्सेस कसो मेळटलो तें आमी पळयतात। आनी त्या खातीरूच आमी कालूच जें इनॉग्रेशन केलां कल्वर्ट्स, उदक कशें आसता स्लो वचपायना, जसो फ्लो आसता तसो फास्ट फ्लो भायर गेलो सपोज जाल्यार बुट्टी येवपाचे चान्सीस कमी आसता। सो आतां जेन्ना हे 4य कल्वर्ट जातले तेन्ना उदकाचो फ्लो फास्ट जातलो, म्हणजे आतांच कालूच आमी ते स्टार्ट केलां। सो म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्या भितर ते रेडी जातले, मागीर उदकाचो फ्लो जो आसा तो फास्ट वतलो। सो लो लायंग एरियान इवन चड पावस पडलो जाल्यार कमी प्रमाणात डॅमेज जावंक शकता।